होच तो चोर. मडगांव पुलीस स्टेशनावेल्यान दिसा उजवाडे पुलिसांक शेणी लावन फुज्यो. मोबायल चोर बाबुराव मिराशी. बाबुराव मिराशीक खंय ब्रेस्तारा सांजे ज्युडिशियल कस्टडीत धाडपाचो आशिल्लो. ते पयलींच कॉन्स्टेबलाक मामा करून तो फुज्यो. काल एक ऑफेन्स रजिस्टर जालो आमचे कडेन 380. एक मोबायल एकट्या टेलर म्हणून काम करपाक एकटो येयल्लो मनीस 40 year old बेळगांवचो बाबुराव मिराशी तेचें नांव. आनी काल आमी अरेस्ट केलो आनी तेजे कडल्यान मोबायल रिकवर केली. आयज तेका ज्युडिशियल कस्टडी मारलेली आनी ज्युडिशियल कस्टडीन धाडपाक तेका आमी हाडून पुलीस स्टेशनार दवरली. सो इन द इवनिंग तेका धाडपाचो आसलो ज्युडिशियल कस्टडीन. सो वायल ही वॉज ब्रॉट हियर आमचो PC विशाल म्हणटा तो तेका इस्कॉट करतालो. सो ही हॅज टेकन मी आउट टू टेक हिम टू द ज्युडिशियल कस्टडी आनी एज पर हिम तो थंयच्यान पळा म्हणटा तो. So we have registered offense against the accused. खंयच्यान पळयलो आनी पुलीस स्टेशनार भायर व्हरताना भायर त्यांनी उबो करून येयल्लो आसून भायर त्यांनी तेका थंय उबो केलो आनी इट इज हिज नेग्लिजन्स सो दॅट मस्ट हॅव पर्सनॅलिटी वी वील रिपोर्ट अगेन्स्ट हिम. जे आरोपी व्हरताना 2 कॉन्स्टेबल दिले. 3 कॉन्स्टेबल आसले. आयज 2 आरोपी व्हरपाचे 3 कॉन्स्टेबल घातलेले आमी. पूण त्या PCन एकट्यानूच भायर काडलो तेका. इट इज हिज फॉल्ट. शुड नॉट हॅव टेकन हिम आउट. PCचेर एक्शन वी विल टेक एक्शन अगेन्स्ट द PC. इट इज शेअर नेग्लिजन्स. आरोपी असो व्हडलो टफ बी तसो काय नासलो तो. ब्रेस्तारा सांजे पणजे पोलिसांकडे 83 लाखांचे फ्रॉड रजिस्टर जाला. पोलिसांनी विकी टंडन आनी एकल्या चायनीज डिलरा आड FIR केला. फर्निचर दिता म्हूण सांगून 83 लाख रुपयांची तोपी घाली म्हूण हर्षाद देवराज म्हणटा तिणें दोगांचे आड कंप्लेन केल्ली. इतले मजगतीं मायनर चली रेप केशीत पणजे पुलिसांनी अटक केल्या झाकीर अल्वी म्हणटा ताका कोर्टान 4 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला. मेडिकल रिपोर्टात बलात्कार जाला म्हूण खंय स्पश्ट जाला. झाकीर पणजे हेअर ड्रेसर म्हूण काम करतालो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.